इश्टानो, आयज आमी वेगळीच भाजी शिकतली आनी ती म्हणजे बटाट आनी गाजराची भाजी. इश्टानो, सगळ्यान पयलीं आमकां बटाट बारीक चिरून घेवपाक जाय आनी गाजरूय बीन. ते आमकां उदकान शिजोवन घेवपाक जाय. हे पळयात, हांवें बटाट आनी गाजर बारीक चिरून शिजोवन घेतलेले आसा ते. तुमी पळोवंक शकता की हे कितले बरे दिसता पळय ते. ही भाजी आमी करता न्हू ती एकदम सोपी आनी 10 मिनटाच्या भितर ही भाजी तुमची जातली. बटाट आनी गाजर शिजले काय हांगासर हांव 2 उब्यो चिरून मिरसांगो घेता. ताच्या उपरांत हांव कोथमिरीचो पावडर घेता आनी मागीर चाट मसाला घालून घेता. तुमच्या टेस्टा प्रमाणे मीठ घालून घेयात आनी मागीर 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला घालून घेयात. आनी गरम मसाला घातलो की ही भाजी आसा पळय तितून आमकां खोबरें घालपाक जाय. हांगासर हांवें ऑलरेडी कांतून दवरलें खोबरें आसा तें हांव खोबरें ह्या भाजयेन घालता. तुमकां जर अशें दिसता की तुमी ही पातळ भाजी खावपाक जायी जाल्यार तुमी इल्लेशें हांगासर उदक घालात जेणे करून ही पातळ जातली भाजी. आय होप तुमकां म्हजे एफर्ट्स आवडला आसतले आनी ही भाजी बीन आवडली आसतली. पूण ही भाजी तुमी करून पळयात आनी म्हाका सांगात कमेंट सेक्शनान की ही भाजी कशी जाली तुमगेर आनी कोणे कोणे खाल्ली ती. जर तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार आत्ताच्या आत्ता म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी हो व्हिडिओ जाता तितलो तुमच्या इश्टांक आनी तुमच्या फॅमिली मेंबर्सांक शेअर करपाक विसरूं नाका ना.